ए जेजूच्या देव काळजा तुझे रास येव आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्याक आनी बऱ्या करण्याक मेळची स शिक्षा माफी जोडू हांव खुशी व्हरता. सोम्या जेजू तुझ्या भोवदैवीक काळजाच्या ससायन राख आमच्या भोव बगेवन पापा साहेबाक जातू ताका उजवाड गटाय आनी बुजावण. म्हज्या देवा म्हज्या साहिबा हांव तुज्या पांयांक पडटा, हांव तुका अर्गां दिता, अंतस्करणांनी नमस्कार करता, व तुजो उपकार मानता, कित्याक तुवें मुखार असलय म्हूण, नीज क्रिस्तांव केलय म्हूण, आज पर्यंत सांबाळलय म्हूण, जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी साहिबा. म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दिता, म्हजी चिन्नां म्हजी शब्द म्हज्या आईच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या व्हडा मनाक पदकाच्या परीकपणाक म्हज्या जेजू तुज्या कुसाच्या कश्टाच्या आनी मरणाच्या आपल्या आपसत बक्षी म्हजी सुमेज पदका म्हज्या पदक्याची काकुळट कर. देवा पवित्रज्ञा दिसैबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पदकांत हांवें पडना जावच्याक तुजे उपादे सांबाळूंक म्हजे कायदे पाळूंक म्हज्या पदक्याची काकुळट कर. म्हाका पदक्याक बक्षी भावार्थाचें विधान. सर्वेस्परा देवा तू एकच देव आनी एका देवातेंत एक जण बाप पूत आनी पवित्रात्मा म्हूण हांव ती सत मानता. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पदका खातीर मेलो आनी जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांचे मनसब करूंक येतलो म्हूण हांव सत मानता. ही सतां आनी कातोलीक पयसभा शिकयता ती स सतां हांव सत मानता आनी उसारता. कित्याक तूं सस्नेक सत आनी जणवाय आनी तुवें ती उगडापी केल्यात. तूं फटयनाय वा फटवण पडनाय. ह्या भावार्थान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. बरोवशाचें विधान. सर्वेस्परा देवा तुज्या कृपेन सर म्हज्या पदकांचे बक्षाने आनी हे जिणे उपरांत सस्नीक सुख जोडटले म्हूण हांव बरवसता. कित्याक तूं सर पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें ते बसयला. ह्या बरवशान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. मोगाचें विधान. सर्वेस्परा देवा सर स्तुत्रा सर हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पसत म्हज्या केल्याचो हांव मोग करता. कित्याक तूं वतो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फोव. ह्या मोगान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. दुखेचें विधान. म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पदकांची हांव दूख धरता आनी ती कांटाळटा. कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली. पूण सर करून तुका भोव बऱ्या आनी सर वस्तू प्रासड मोग फावो जाल्या देवा हांवें अपमान केलो. देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पाता करिना म्हूण आनी पदकाचे समय सुकयतलोय म्हूण ती निचेव करता. आमेन. नामान रण्ये. काकुळटीचे मये नमन आमच्या जिवा अमृता आनी बरोशा तुका आमी उलो मारता. आमी परदेश येवेची बाळका ह्या दुखाच्या कोणान दसता. अस्कार उस्कार सण आमी तुका रुदान करता. तर तूं आमचे शिकाये ते तुजे काकुळटीचे दोळे आमचे वयर पडती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैवी फळ जेजूक आमकां दाखय. ए दयाळी ए मोगाळी ए दुलोबी आमकारी मरिये. भाग्यवंती देवाचे मे आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फौज आमच्या मरी एक खातीर समर्पण म्हजे रण्ये म्हजे माये हांव म्हाका सगळोच तुका दिता आनी म्हजे भक्तीपण तुजे तें दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजे तोंड म्हजे काळीज आनी म्हाका सगळोच कांयच दवर नासतना देखून हे मोगाळे मये हांव तुजो जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ. म्हाका तुजी आस्त आनी वस्त मेळ्ळ्या बरी. निष्कळपण चडोवंक मागणे. हे मरे पाप करनातल्या तुज्या गैरसममयफात कर म्हजी कूण निस्कळ आनी म्हजो आत्मो बगेवण. नमान मरी एकर पेन बरले समी तुझे संगाता स्त्री आंबी तेर तूं सदैव आणि सदैव फॉल जकुसीचे जेजो. भगवंती मरे देवाचे मये पाप्या गाती विनतिकार आता आनी आमच्या मन्नाच्या कळी आमेन. हे मरी पाप करनातल्या तुझ्या गैरसमयफात कर म्हजो आत्मा बगेवण. आमरी सम्याच्या आबडोयान मरी एक बरी खबर हाडली आणि ते पवित्रात्म्यावर गर्भेस झाले. नमान मरी एकर पेन बरले समी तुझे संगाता स्त्री आंबी तेर तूं सदैव आणि सदैव फॉल जकुसीचे जेजो. भगवंती मरे देवाचे मये पाप्या गाती विनतिकार आता आनी आमच्या मन्नाच्या कळी आमेन. आपले सम्याची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हणजे ते सांग. नमान मरी एकर पेन बरले समी तुझे संगाता स्त्री आंबी तेर तूं सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या कुशीचे जेजो. भगवंती मरे देवाचे मये पाप्या गाती विनतिकार आता आनी
आमच्या मन्नाच्या काळी आम्ही आणि जेव्हा सोपोत मनीस जालो आणि आमच्यामध्ये जे येयलो. ना मान मरी एकर पेन बरले समी तुझे संगाता स्त्री आम्ही तेर तू सदैव आणि सदैव फळ जे कुसिचे जेजो भगवंती देवाच में आम्हा पसवत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्यात आम्ही फौज आमची गती प्रार्थना येसू म्या बुडे ख्रिस्तान मनुष्यपण गतले आम्ही जळजळल्या जगस्थानी गुसावरवी जीवनपणाच्या आनंद आम्ही फौशे तुझी कृपा आमच्या महिमा पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या कडे मागणे देवा गल्या सरल्या बोरताई पसवत मागणे मरी देवाचे मे ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 39 तुमकां सोमेस्तांकी नोवेनाच्या 5व्या दिसाच्या भक्तीपणाक मोगाचो स्वागत पाठयता. आयचे मीस दिलां देवादीन शर्ली जेसुदास हाच्या आत्म्या खातीर आनी मीस दिलां कविता डिसोजा आनी कुटाम साम ब्रिजीत वाडो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवटू तुमच्या सोवे आसू. जेजो थंय आसली दैवीक सकत आनी दैवीक सकत तो वापरता पेल्याच्या लोकांच्या बरेपणा खातीर. हाच्या सुवार्थेंत आमी पळयता जेजू कशें पेद्रूच्या सासू मांयक आनी थंयसर आसलेल्या पिडेस्तांक गूण करता गे म्हणून. त्या दिसा एका रितीन पेद्रूच्या सासू मांयचें घर एक ल्हानशी डिस्पेन्सरी जाली आनी जायत्यांक भलायकेचें देणें सोम्यांतांव लाभलें. वो आयच्या सुवार्थेचो पयलो वांटो तर दुसरो वांटो आमी पळयता जेजू त्याच जाग्यार रावना, बदलाक तो हेर जाग्यांक तो वेता. खंयसर ताची गरज आसा थंयसर तो वेता आनी ताची सेवा दिता. भयणीनो, हांगासर आमकां सगळ्यांक एक बरें लिसांव आसा. थोडे फावटी आमी मिसांव करचें वा काम करचें वावर करचो
खंयसर आमकां बरें लागता थंयसर आनी थंयसरच रावूंक आमी प्रयत्न करता आनी थंयसरच आमची पाळां पडटात. पण जेजू म्हणटा ना तशें न्हय. आमी विशाल मनोभावाचे जाय. जंय आमची गरज खंयसर आसा थंयसर आमी वसा जाय. खंयसर लोक आमच्या सेवेक आनी बरेपणाक राखून आसा तें दिवच्याक आमी फुडें सरा जाय. ह्या दिशेन सोम्याचें जिवीतच आमकां आदर्श. हो विशेश पावस काल रातींतावन सुरू जाल्लो तो. ह्या पावसा वेळार देवान आमकां सगळ्यांक राखच्याक विशेश जो कोण ह्या पावसा वरवीं कश्टातात तसल्यांक देवान राखून व्हरच्या खातीर आमी सावेळी मागया. नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवंक देवाचो आदार मागया. आमच्या पातकांची दूख आमी धरया. सांगाता म्हणया हांव पातकी सर्पद्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भाग्यवन सदांच अवकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. पविसबाईच्या दिसा बागेवोन ग्रेगोर वर्तो श्रेष्ठ गोवळी आनी धर्मशास्त्री हाका मान करता. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या परचेक बऱ्याक पडटा तें सगळें तूं कनवळायेन दिताय आनी मोगान तिका सोलोवन व्हरताय. भाग्यवन ग्रेगोर श्रेष्ठ गोवळ्याच्या विनवणेन तुवें नेमलेल्या पविसभेच्या वडिलांक आपली जबाबदारी पाळूंक तुजो जाणवायेचो आत्मो दी. ये परी तिच्या क्रिस्ती जिणयेचें सुदारप पळोवन तांकां सदांकाल संतोश भोगूं आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. पयले वचप सांप पवळून कोळेसेगरां बरयल्ल्या पात्रांतले वचप. देवाचे कुशेन जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जाल्ल्या पावलान आनी आमच्या भावा तिमोतीन क्रिस्ता ते कोळसेंत आसात त्या बागेवंत आनी विश्वासी भाव भयणीक बरोवचे. देवा आमच्या बापाची कृपा आनी शांती तुमकां लाभो. आमच्या सर मागण्यांनी तुमचे पासत देवाक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या भावाक
आमी सदांच अर्गां दिता कित्याक जेजू क्रिस्तातय तुमकां आशिल्ल्या बावरता विशान आनी सर भक्तातय तुमी सांबाळल्यात त्या मोगा विशान आमी आयकलां. ह्या दोनांय खातीर सरकार तुमकां एक बरवसो दवरलेलो आसा म्हूण तुमी जाणात. नीज सुवार्तेचो संदेश तुमकां परगट जाल्लो तेन्ना ह्या बरवशा विशांत तुमी जाणा जाल्यात. जशे आख्या संवसारांत तशे तुमचे मदें ही सुवार्ता पावून फळ दिता आनी विस्तारता. देवाचे सुवार्तेचे देणे घेवन ताची खरी वडवीक कितें म्हूण तुमी जाणा जाल्यात तवळतावन तुमचे मदें अशें घडत आयलां. आमच्या सहवावराडी एफ्रासासा तावन हे तुमी शिकल्यात. तुमचे तर्फेन क्रिस्ताचो सेवक जाल्ल्या आसल्या ताणें म्हजेतय तुमकां आसल्या आत्मीक विश्वासा विशांत म्हाका कळीत केलां. देवाचे उतार हे श्लोक. तुजे काकुळतीन सर्वेस्परा आज आनी सदां काळ हांव विश्वासून आसा. तुझे काकुळतीन सर्वेस्परा आज आनी सदां काळ हांव विश्वासून आसा. हांव जाल्यार देवाच्या घरांक लागून वाडटां त्या जैतुनाच्या रुखा सारको देवाचे काकुळतीचेर आज आनी सदां काळ हांव विश्वासून आसा. श्लोक. तुझे काकुळतीन सर्वेस्परा आज आनी सदां काळ हांव विश्वासून आसा. तुज्या ह्या उपकाराक सदांच हांव तुका दिन वाचतलो. तूं भोव काणवाळो म्हणून तुज्या भक्ता मुखार परगडतलो. श्लोक. तुझे काकुळतीचे सर्वेस्परा आज आनी सदां काळ हांव विश्वासून आसा. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक बंदेंत आसलेल्याक सुटका दिवंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसू. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. सिनागोगांतलो बायसन जेजू सेमांवच्या घरा गेलो. थंय सेमांवची सासूमाय कठीण तापान न्हिदली आनी तिचे खातीर तांणी ताचे लागीं उपकार मागलो. जेजून तिचे सरशीन उबो रावून तापाक फर्मायलें आनी ताप सुटलो. तक्षणच ती उठली आनी तांची सेवा करूंक लागली. दीस बुडोवन येताना ज्या कोणागेर विविध पिडा रोगाची मनशां आसलीं तांणी सगळ्यांनी तांकां ताचे सरशीं हाडलीं. अर्येकल्याचेर ताणें हात दवरले आनी तांकां सगळ्यांक गूण केली. सबारा भितरले देवसारी तूं देवाचो पूत म्हणून बोब घालीत बायसन गेले. आपूण क्रिस्त म्हूण ते जाणा आसले देखून जेजू तांकां बेश्टावन उलोवंक सोडिनातलो. दीस उजवाडटस नर मनीस नातलेल्या एक सुरेश वातेक तो बायसन गेलो. पूण लोक ताची सोदनां करीत तो आसले कडेन आयलो. आपणा ताणें सोडून वचनाये म्हणून तांणी ताका आडावंक पळयलें. पूण ताणें तांचे लागीं म्हळें, हेर शहरांकी देवाच्या राजाची बरी खबर हांवें परगट करीचय, कित्याक येस खातीर म्हाका धाडला. उपरांत तो जुदियाच्या सिनागोगांनी प्रसंग करीत आसलो.
देवाचे उतर ये पेज नंबर 97 97. काणिको घेऊन आम्ही आयल्या बापा ओपून दिता त्यो तुका भक्तीपणाचो गुतो बापा स्वीकार तू करे बापा काणिको घेऊन आम्ही आयल्या बापा ओपून दिता त्यो तुका भक्तीपणाचो गुतो बापा स्वीकार तू करे बापा उदारपणी आमी काणी करपिता स्वीकार करूंक लाभय देणी सर्गिता उदारपणी आमी काणी करपिता स्वीकार करूंक लाभय देणी सर्गिता घे बापा काणिको घे बापा काणिको काणिको घेऊन आमी आयल्या बापा ओपून दिता त्यो तुका भक्तीपणाचो गुतो बापा स्वीकार तू करे बापा भुरग्यानो बाबा भयणीनो मुझे आनी तुमचे हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या आणि आपल्या पवित्रच्या देवा सर्वेस्पर मानून घे सर्वेस्परा जेजूच्या यज्ञा वरवीं सगळ्या संवसाराची पातकां तुवें काडून उडयली तसो यज्ञ आज भाग्यवंत ग्रेगोरीच्या स्मरणा समायार आमी तुका भेटयता तातूं वांटो घेवन आमकां सगळ्यांक तुजें बोगसाणें आनी सुबाम जिवीत मेळूं जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमच्या सोबे आसूं आमची काळजां बारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वातय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो ग्रेगोर व्हरतो तुज्या भक्ताच्या मनाक हें स्मरण संभ्रमूंक तुज्या पवी सभेक तूं फावो करताय ताचें पुण्यावोन जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या आदारान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता
बाबा कोरोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच पर्यंत जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पथकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात बावटसो गुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्या बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पीत तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवितल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा पिटर आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणींची काकूत कर तांकां आनी तुजी श्रगतीत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवकार मरिये देवाचे माये सांगाती सांजुजे तिसो पती भाग्यवंतो धर्मदूत भाग्यवंतो ग्रेगोर वर्तो आनी सगळ्या तुज्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं तियास जेजू वरवीं तियास जेजू सांगाता तियास जेजू दय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा
सर्प तुवें दार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडवंतराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन सांगाता म्हणया आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येव तुजी कुशी सर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्यां बक्षितां तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां काळणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितां सबस्काय आनी बरी भलायकी आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंतरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवी सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमच्या सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटिले आमची काकूळ कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटिले आमची काकूळ कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोबागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली
ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 180 180. मोघाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडून दारा जेसू आमच्या पोसणारा लागोय जीवी जीवदातारा मोघाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडून दारा जेजू आमच्या पोसणारा लागोय जीवी जीवदातारा इतली मोवाळ काकूळ तुझी असीम दयाळ सगळीची दैविक आनंदा दोस्कची ओवितकची नामची मोघाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवून दारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जीवी जीवदातारा मोघाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवून दारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जीवी जीवदातारा. आमचे दोळे आमी धांपया. जेजूचे आजारपण आमच्या काळजान भोव लागशिल्ल्यान बगूंक प्रयत्न करया. जेजू ताच्या जिवितांत जायतें बरेंपण एका दिसा करीत गेलो. आयचे दिसा कितलें बरेंपण हेरांक करूंक जाता तें करूंक बरें मन करया, कृपा मागया. आमच्या घरांतावन आरंभ कर. जावं बरो आमच्या घरांत शेजारा वाटेर वा पैणार ल्हान ल्हान संगती जावंक बऱ्यो बरें करच्यो, बरेपणाच्यो, हेरांक संतोश, समाधान, भलायकी वा बरवसो दिवच्यो तुजल्यो ल्हान संगती आयच्या दिसा दाराबस्त मापान करूंक कृपा मागया.
प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, जेजू तुजो पूत आमचो एकलोच गुरू आनी तोच आमच्या आत्म्याच्या पोशणाक तुवें दिल्लो जिवो उंडो. ताचे कडचें तुजें संपूर्ण सत शिकोवन आमकां उर्बेन बर आनी त्या सता प्रमाणे माया मोगाच्या करण्यांनी आमचें जिवीत फळादी करूंक ह्या जेवणा वरवीं आमकां घटाय दी. ह्या आमी मागतां भाग्यवान ग्रेगोरीच्या स्मरणा समायार तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसूं. सर्पद्वे दार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. भुरग्यांनी फुलांच्यो बश्यो काणयोच्यो सदांच्या बरी कोणें सेवा दिवंक आसा मुखार येवचें. बाबार्थाची प्रार्थना वाचतल्यांनी ह्या कुशीन हांगासर वयर येवन रावचें. आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा मलगडी आनी प्रायवंत. आमच्या सबारांच्या घरांनी मलगडी आसात. आमच्या फिरगेचे देखले मलगडी आसा 94 वर्सां प्रायेची. थोड्या दिसा तिची बरी भलायकी बरी नातली. मागीर एकली त्याच वाड्यान सांजुजे वाड्यान 92 वर्सांची मलगडी आसा. देखून चलती मलगडी आमच्या घरांनी आसात, आश्रयांनी आसात, अंतुळणार आसात आनी आस्पत्र्यांनी आसात. आनी थोडी मलगडी कुटुंबाच्या सांद्यांनी सांडून गेल्लींचे तसली आसात. आमकां सगळ्यांकी मलगड्यां थंय जबाबदारी आसा म्हणलें आमी समजूंक आसा. मलगड्यांचो मोग आमी करूंक आसा. तांकां मानान गौरवान लेखूंक आसा. तांच्या लागीं बेसांव आमी मागोवंक आसा. तांकां गरजाची सेवा दिवन तांच्या उतर प्रायाचे दीस आमी ते तांकां दादोसकायचे करूंक आसा. देखून हो आमचो सगळ्यांचो कायदो म्हूण समजत आसतना थोडी मलगडी विविध कारणां खातीर कश्टाता. जावं पर पिडेक लागून, जावं पर कुटुंबाच्या सांद्यांक लागून वा हेर थोड्या समस्यांक लागून असल्या सर मलगड्यांचो उडास करया. तांचे खातीर आमी मागया आनी तांचे थंय आमकां आसची ती जबाबदारी ती जारी करूं करपा मागया. सगळ्यांक स्नॅक्स दिल्यात आनी मांडावळ केल्या. सांजुजे वाड्याच्यांनी गुरकार आसूं आनी वाड्या घरांत उपकार पडटा आसतना देवाच्या आशिर्वादां ह्या वाड्याचेर आमी मागया. सांगात आस मागीर एका भयणीन बाळोवचे जो वाड्यात सगळ्यांकी बिस्किट्स तिणें बिस्किट्स पॅकेट्स स्पॉन्सर केल्यात. तिचोय उपकार पडटा आसतना देवाच्या आशिर्वादां तिच्या कुटुंबाचेर मागून विविध आमची प्रार्थना आतां बापा समोर आतां आमी दवरया. मोगाळा बापा, पोय सभेच्या वडिलांनी मलगाडी पवित्र सभेचे दिर्वे मुळे वळखून घेवन तांकां सदां सांगात दिवन तुजी दया लाभय म्हूण मागता. तुमची सवा बापा आमचे मागणे आय. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या समाजाच्या मुखेल्यांनी समेस्त मलगाड्यांक तांची हक्क राखून व्हरूंक कुमक करिशे तुजो आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर प्रायवंता कुटुंबाच्या सांद्यातावन मोग आनी सांगात जतन आनी सेवा लाभशे कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. घरांत आनी आस्पत्र्यांनी आसच्या सर पिडेस्तांक बेगीस भलायकी लाभय. सोंसणीकायेन आनी धैर्यान तांचे कश्ट घट करूं तांकां बोल दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. समेस्त भुरग्यांनी आनी युवजनांनी मलगाड्यांक सांगा दिशे कर आनी तांच्या गरजांक पावशे कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर हजर जालेल्या आमी समेस्तांनी आमचे ताबेन आसले प्रायवंताक मनान लेखून आनी संतोश बरीत करूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मौनपणी आमच्या हेर गरजां खातीर मागया.
ही सकट आमची मागणी सोम्याच्या मागण्या संगीत सर्गी बापाक भेटोवन सांगाता म्हणया आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले आमकां नोवेनाचे मागणे हे स्वादीक बाळूक मरये तुका देवाची आवय जावं निर्मिल्ल्या वरवीं तूं आमची राणी आनी महामोगाळ आवय जावंक पावली तुवें आमचे मोदें केल्ल्या कुरपेच्या मात कार्यां पासून म्हजी कालती मागणी दयेन आयक सर रितींनी म्हजेर बर घालच्या अर्येका गरजांनी आनी चड करून आतां म्हाका दोसच्या सर कश्टांनी म्हजो परतो बरवोसो तुजे थंय दवरता हे भगेवंत मरये तुका मात्र दिल्ल्या विशेश देण्या वरवीं आनी तुवें जोडुल्ल्या पुण्या फळांक लागून तूं आजय म्हजे थंय काकूळदार म्हूण दाखय तुवें वाणच्या आत्मीक भंडारांची जर आनी निरंतर वाणची धेणी केदींच सोंपनान म्हूण दाखय कित्याक देवाच्या बापय सारक्या काळजांतय तुजी पदवी मीत मेर नातलेली तूं पाप करत नासतना गर्भ सांबावलेल्या पयल्या घडयेतावन देवान तुका ग्रेस्त केल्ल्या आनी तुजे थंय वतुरल्या अपरिमीत कुरपे मरिपात हे सर्गींच्या राणये म्हजें मागणें दयेन आयक आनी हांव तुज्या काळजाचें बरेंपण ससनाच्या ससनाक ओगळशिता आमेन सकट सांगाता मेळया सांगाता मेळ्या सकट लागी सरया आमचे ताळे ये करया मोरे ओगळसिया पोरदायितलानी सोद्या फुला एकठांय करया तासो एक मुकुट घात्या आनी मायेक दिव्या सकट सांगाता मेळ्या सकट लागी सरया आमचे ताळे ये करया मोरे ओगळसिया फाल्या भितर बावतेली ही शिवटी आबोली फुला तरकट मेळटेली मोरये फावो जाली व्हडा इतलानी सोद्या फुला एकठांय करया तासो एक मुकुट घात्या आनी मायेक दिव्या सकट सांगाता मेळ्या सकट लागी सरया आमचे ताळे ये करया मोरये ओगळसिया तुजी काळी ती कादी पुताये
सोबी फुलांची फुडदा इतलानी सोद्या फुलां एकठांय करया तांचो एक मुकुट गोंदया आनी मायेक दिव्या सकट सांगाता मेळया सकट लागीं सरया आमचे ताळे एक करया मोरयेक होगोळसिया आम्हा पासोत विनंती कर बाळोक मरिये क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पावसाच्या काती प्रार्थुया हे मोगाळ बाळोक मरिये तुझ्या जल्मा फेस्ताच्या नोवेनाच्या 5व्या दिसा आमी आसा आयच्या दिसा ह्या नोवेना मरिपा तुका मान करता आसतना आनी तुज्या जल्मा फेस्ताक आमी आमकांच तयार करता आसतना सर्व आमच्या मलगड्यांचेर तुजो विशेश आशिर्वाद घाल तांचो मोग करूंक आमकां शिकय तांच्या सेवेक लागूंक आमकां बरें मोन दी तांचे उतर प्रायाचे दीस सवकासायाचे समाधानाचे बऱ्या भलायकेचे आनी तुज्या आशिर्वादांनी भरलेले जावं दी साबार कुटुंबांनी आनी साबार संस्थांनी मलगड्यांची मोगान सेवा करची आदार दिवची जायतीं आसात तांच्या बऱ्या मनाचेर तांच्या सेवेचेर तुजो आशिर्वाद घाल हांगासर आसच्या आम्हा समेस्तांचेर माये तुजो आशिर्वाद घाल विविध मागणी घेवन ह्या नोवेनाक आज आमी हांगासर ह्या पावसा मदें जाल्यार पावल्या आमकां तूं राख माये आमच्या गरजां खातीर तुज्या पुता जेजू लागीं विनंती कर आनी सकट आमची मागणी ह्या फुलां बराबर तूं स्विकार कर आनी तुज्या पुता जेजूक ती पावय ही आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरिपात
एकामेकाचे मातें बुजा नितळ करात. ती नमान मरयो आमच्या कुटुंबा खातीर कुटुंबाच्या गरजां खातीर सांगाता भेटोवया. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुजे संगाता स्त्री आमी तर तू सुदैव आनी सुदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमीन. नमान मरिये कृपेन बरलेले सुमी तुजे संगाता स्त्री आमी तर तू सुदैव आनी सुदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमीन. नमान मरिये कृपेन बरलेले सुमी तुजे संगाता स्त्री आमी तर तू सुदैव आनी सुदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमीन. सांगाता म्हणया. नमा राणीये काकुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृता आनी परवशा तुका आमी उलो मारता. आमी परदेशी येवेची बाळकां या दुखाच्या कोणात आसता. अस्कार उस्कार सण तुका आमी रुदान करता. तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे फळ जेजूक आमकां दाखय. ये दयाळी ये मोगाळी ये दुलोबी अवकारी मरी. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी वो जावचे खातीर मोगाळ पुता सोवे ओंकार मरिया आशीर्वाद दी आमकां. मोंती साई पिणी आम्हा बसत विनंती साम कर. ब्रिजीत माये आम्हा बसत विनंती कर. भाग्यवंत कृसाचे कृपेनेवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमीन. सकाळांकी बरो दीस मागता. सकाळांनी दोन्ही स्नॅक्स खाण घेवचे. थँक्यू.